हाय गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे नो बरी. आम्ही आहे बरी. आता इथे पणजे मातशें काम हा म्हणून वयता पणजे. सो येस प्रिपेरेशन उठा काडूयला गोल्ड जेकीन ब्राईट मातशें लायट ना काडूयला. सो गायज आमी पावली बरी भाशेन घरा. आमगे सगळे काम करून येयली आनी न्हू म्हाका लुकटूच जाय आसलोली. सो थिंगा रुदालीन सोनू हाडले भितरली हाडले ती म्हणल्यार भायल्यान न्हू लेस हांवें ऑनलायन वेट बाबा वेट हाय नो यू वॉन्ट टू कूल डावन. एसी घाल दिया मातसो हांवें कसं हेंग तोंड आहा पळय मातशें. सो लेस न्हू ऑलरेडी हांवें ऑनलायन घेयलो हा. सो म्हाका तेका दितलो पावस येयलो वाटेक. आमकां कोहले वत मेळ्ळो पणजे सारकें करकरीत वत आनी मागीर हिंग बांबोळे पावसान आख्खी जमीन ओली म्हळ्यार रस्तो कोलो आहलो उदीक भरलोलें. सो उदीक पावस आहलो. आतांच आमी घरा पावले पोतू पावसा भिजनाय भितर यो पावसा भिजता कसो शेअर कोता तुमकडे. आयज लुकता कोहली हाडल्या ती बट लेस हांवें शेअर कोन्ना ओके. आनी आयज हितून एक लेसूय आहा ती शेअर कोता. ती फकत 1 मीटर हाडला. तेगे ऑलरेडी तेगे दुसरो आहा तो मटिरियल हांवें ऑनलायन हाडला. सो तेजेर हांवें पॅटर्न चूज केलो. सो तेका विचारलें आमगे टेलराक. सो ते म्हणलें 1 मीटरू हाड. कितें पॅच वर्क कोत्ताले एक लेस जाय जाल्यार 1 मीटरू हाड. सो ती लेस तूं कोणें शेअर कोत्तलें हांव कोहली कितें ती ही आतां हाडल्या त्यो शेअर कोता सगळो. ऑनलायन कितें हाडला ते बाबाची आनी ऑनलायन हाडले ते शेअर करपा ना. कित्याक जाणा सगळे मागीर तुमी ड्रेस घालता ते मागीर कॉटन तुमकां कशें कितें तें. सो तेका लागून तो टायम आहाय ते शिवपा ड्रेसीस. पूण आमी टेलराक बेगीन दिताय शिवपाक कित्याक तेंगेलें कितें फंक्शन आहा. सो ते मागीर पावपाना आमगे ड्रेसीस शिवपाक म्हळ्यार तेंगे काजार आहा कोणागेले सोयऱ्यांगे काजार आहा आनी मागीर आमगेले आनी तेंगेले शिवपा जावपाना. सो तेका लागून आमगेले हांव बेगीन दिता. वयता न्हू बेगीन दिवचो पडलो आमकां शिवपाक. मागीर सगळे गडबड जातो न्हू. मागीर आमी सिसिला गेलो आनी सिसिला चड आहाय आमगे तरी तितून आमगेले 2-3 आहाय मॅक्सिमम 3 आहाय मागीर 2 आहाय मागीर 2 आहा एक आनी चोयता कसो जाता तितलें. आतां तुमकां दाखयता कितें हाडलें ओके. कोहले हाडले तेचे हे न्हू गोल्ड ही लेस 1 मीटर हाडल्या हेचे ही हांवें आनी हे मरून ओके. हेचे हे हाडले हेचे 4 उगडास. म्हाका पयलीं खबर नाहलेलें इफ तूं भितरल्यान लायनींग लायता न्हू जाल्यारूच तुगे न्हू ड्रेसीस न्हू टिकता आनी बरो उरताय पिड्यार जावपा पावना. टिकताय लॉंग लास्टींग आसता आनी शेपूय बरी येता आनी हें कशें दिसनाय. कित्याक तूं लायनींग लायता न्हू जाल्यार तुगे बरो आसताय. म्हाका पयलीं खबर ना. पयलीं हांव लायनींग लायना आसलोलें जाल्यार म्हाका कळ्ळें पळय लायनींग घालूंक जाय म्हणून. वेट पुटींग बंद केलें तेका लागून लायट पेटयलें. सो हे सायज येतलें जालें. आतां चोयता मागीर मेळटा तुमकां ओके. कुकू पावसा हेडो वयता पावसांत धांवता. पावस येयलो आनी गेलो रोकडो. आतां कोहले वत येयला रोप सुकयता. ताका कालच्या क्रिस्तांत येता तेन्ना पॅटीस हाडलोली आनी एक आतां दिलोली हा म्हणून 3 दिलोली. ही दुसरी हाडल्या हांवें. सुण्या आहा वयले माल किरियात तो कितें हांव मालगिरी तूं तो तुका हा सांगलोलें बसोना हे न्हू. तूं कित्याक गेलो उठो न्हू ते खावयले स्विटी खावयले आनी त्या दुसरी हाडले भितरली. आनी आतां ब्रेक हाताय आनी चाव जाय तेका पिवपाक. काय चाव नाका बेश्टी डिमांड कोता हें जाय तें करून खावपा जेवपाक कुसता तेगेलो. कित कोता नाथींग करून आयज मात्यान न्हांवपा जाय. आनी आयज सांगलो न्हू गारचो आनी कोडू लिंबा पान हाडलें म्हणून बिकॉज ऑफ हे कॅफेची हालत. गो कीप द कप एंड कम ओके.
सो आयज सगल्यांक कडू लिंबाचें उदीक टोनर कोण नो नो इट वील ब्रेक डोंट डू लायक दॅट सो आयज उदीक तापयल्या कडू लिंबाचें बेगिना न्हांवपा जाय माथ्यारूय आतां म्हणलें मातशें ब्लॉक कोत्तोलें क्लिपींग काडटो ना जाल्यार खंय जात न्हू सो इता मेट तुमकां मागीर काडला सायकलिंगा चोयता सायकल घेवन मातसो भायर आज मातशें एडिटींगा काम मातसो एडिटींग कोता आतां आनी चोयता मागीर मेळटा ओके ब्रेकआउट काल पयरच्यो विडियोचेर सांगला न्हू ब्रेकआउटाचेर सो ब्रेकआउट नाहा म्हूण सांगलोलें आतां ब्रेकआउट्स येयले चोयला रेनी सिजनान ब्रेकआउट्स आसता तेका ब्रेकआउट्स पयलीं प्रिकॉशन घेयलेलें सो आयज पॅक लायतलें निमाचे रेडीमेड पॅकू आहा म्हाका हिमालयाचे सो ते लायतले ब्रेकआउटा तुमकडे नो रेसिपी शेअर करतात दालेची गेले पाटे ब्लॉगान दाखयलो पण ती म्हाका रेसिपी शेअर करूंक जाय तुमकडे बट हांव करूंक पावोन नासलें प्लस म्हाका ती रिक्वेस्टेड रेसिपी आहा म्हाका वॉट्सॅप टू फॅमिली मेंबरान एक रिक्वेस्ट केलो आहा ती रेसिपी शेअर कर म्हणून दाळीची सो ती दाळी रेसिपी हांव आतां शूट करता बोथ चॅनलाक करता हिंदी चॅनलाक प्लस आमगे ह्या चॅनलाक बी ह्या चॅनलाकूय घालतलें हिंदी चॅनलाकूय सेपरेट घालतलें पूण ह्या चॅनलाचेर हांव ह्याच ब्लॉगान घालतलें ते आयचो ब्लॉग सिंपल आहा आनी व्हडलेंशें कांय हें ना सो तेका लागून हितूनू घालता तेजे पयलीं हांव वयता भितर नुस्तें तोवता लेपो मम्मी तोवताली म्हणजे बेगिना तोवताय हांव मागीर तेच बी कोता आनी मागीर लेट जाता सो बाबा बोगले मामी वयता कित्या डॅडी वयतलो डॅडी सिसल्या हाड वयता न्हू सो एक जाल्यार बाबा बोगले तूं वच म्हणून आनी नुस्तें हांव दवरता आनी सोमती कडी लिव्स हाडून दवरले सोमती दावूय करता आनी रेसिपी शूट करता तुमकां दाखयता ओके सो तें नुस्तें तोवन काडटा तें म्हणल्यार सायड बाय सायड अरेंज करता सगलें कितें लागता न्हू तितलेंय दवरता काडून लेपो कुल्ल्यांचे पिकल हाडून लायता प्लस लेपो आनी दाल बरो वयता आयज जेवण दिसांनी जेवपा मनूय येना बोरमेचेर न्हू जेवण नाका दिसोन काय जाता हांव रेसिपी शेअर करता तुमकडे हांव कशी करता ती ओके सो इंग्रिडियंट्स आमकां कितें कितें लागतले ते चोयाय पयलीं घेयल्या एक कप घेयल्या तुमकां कितू जाय न्हू तितू तुमी घेवपाची ओके कडी लिव्स घेयले ओके टोमोट कांदो ग्रीन चिली आनी गार्लीक इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ओके आनी ओदी पिठो इतले इंग्रिडियंट्स जाय आमकां सो पयलीं हांव दाव धुतलें आनी कुकरान घालतलें कुकरान हांव दाव टोमोट कांदो आनी मिरसांगो आनी ओदी पिठो घालून तेका 2 सिटी काडटलें सो आतां चोयाय तुमी दाखयता तुमकां मुखार वॉश केल्या दाव आनी तितून न्हू 2 कपां उदीक घायला आतां उदीक घालता पळय तें मातशें ट्रिकी आतां उदीक सुबेज घालीत जाल्यार दाव पातळ जातली सो उदीक घालता तें सामान घाला दाट जाल्यार ओपाता कित्याक मागीर फोंड मारता तेन्ना उदीक मागीर एडजस्ट करूं जाता पूण आतां तुमी पातळ करीत न्हू जाल्यार मागीर एडजस्ट करूं मेळना दाळीक मागीर ती चडूच सारकी पातळ जाता शिजोवन आटयल्या भायर तो टेस्ट येयना तेका लागून ओके सो आतां हेचें उदीक आनी दाव सो उदकाचेर हांवें इल्लीशी सुबेज उदीक घायलाचें दाये पळय आतां हेजे 2 सिटी मारपा जाय पयलीं कांदो टोमाट मिरसांग घालता कांदो घेवन टोमाट घेयला टोमाट तुमकां कितू 2 घेवंक जाय 2 घेवंक जाता 1 घेयला कित्याक ते चड मोटे आहलो आनी कांदो न्हू लांबचे लांब कातुरला कित्याक तो न्हू बॉयल केलो न्हू तेन्ना मागीर तो आटोता तो हें जायना बारीक जाय जाल्यार बारीक कातो तुमगे हिसाब से तुमचे हिसाब तुमी कोराय ओके आनी मिरसांग उबी घालाय ना जाल्यार आख्खी अशी बाहेर घायल्या नो प्रॉब्लम तुमकां उबी अशें चिरून घालूं जाय चिरून घालाय तशें घालपा डायरेक्ट तुमी आतां कुकरान घालपाचें आनी बॉयल 2 सिटी काडपाचें गायज ओदी पिठो तितून घायला ओके तुमी एक पाण इसरोता हांव बायन इसरोता ओदी पीठ घालपा जाल्यार हांव मागीर बायन घालूं जाता पूण आतां घायल्यार मागीर घायल्यार एकूच हें ओके ग्रीन चिली घायल्या आतां हाका 2 सिटी काडपाच्यो ओके मागीर दाखयता सिटी काडल्या पण कशें जाता हें आतां न्हू मातशें ट्रिकी आसता कित्याक उदी चड जाय जाल्यार पातळ जाल्यार प्रॉब्लम जाता पोत्तुनूय सांग तुमकां एक पयलीं सांगला पोत्तून सांगता वय मागीर न्हू पातळ जाल्यार कांय करूं मेळना दाट जाल्यार उदीक घालून मागीर एडजस्ट करूंक जाता गरम उदीक घालून सो मातशें हिंगा ट्रिकी कशें हा मातशें हिंगा सांबाळपा जाय ओके
हां हिंगाच गार्लिक हांवें न्हू बारीक चॉप करून दवरला आनी कडी लिव्स 2 चुकोवन हांवें दवरला. आतां हेगे फोण मारतलें. तुमकां जाय जाल्यार हिंग घालून जाता. आमी घालना हिंग आनी हांव घालिना हिंग. ओके आमगे घरा कडेन म्हणून हांव हिंग हाडिना. कोरियंडर न्हय थोडीशी एकाद घायल्या. कोरियंडर म्हाका कडेन ना आहलो थोडीशी आतां पिड्यार जालें. म्हाका दिसलें आहा असो हाडून लावना. आतां पळोवंक गेल्यार सगळी पिड्यार जालें. सो थोडीशी मेळ्ळी म्हाका. तो वयर गार्निशींग हिंगा एका दाखोवपा दवरतलें थोडी घालतलें. अदरवायज तुमी चडूच घालूत जाल्यार आनी टेस्ट एनहेन्स जाता. ओके आनी तेचे दाव मागेली चोय कितू दाटू जाल्ले ते टायमारू मातशें सांबाळपा जाय. पातळ जालें जाल्यार मागीर आनी कांय करूं मेळना लागून. आतां दाट जालें न्हू मागीर थोडेंशें गरम उदीक घालून तुमी एडजस्ट करूंक जाता तुमकां कितू पातळ जाय त्या प्रमाणे. आतां नेक्स्ट स्टेप दाखयता. गाय चोय कडी लिव्स आनी गार्लीक बरें भाजून घेता तेलान. हिंग तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूंक जाता. आमी घालिना कित्याक थोडो वांटो केन्नाय कोताय दाव चुकोन मेफी जाल्यार तेका लायक दाव. सो तेका लागून हांव कोत्तालें थिंगा रेगुलरली अशें. हिंगा आमी चड दाव बी हें करूं वचना. ते मागीर हाडून हिंग पिड्यार करची पडटा व्हडली बाटली ना जाल्यार तेका लागून. सो हें बरें भाजून घेवपाचें आनी तितून आतां दाव घालपाची ती उकडून दवरल्या ती. सो गाय थिंगा येता घायल्या फोण्णान आनी हितून अशें दाट जाल्यार न्हू तो हिंगा हांव गरम उदीक घालतलें मातशें. सो दॅट कन्सिस्टन्सी आमकां जाय तशी करपाक आनी अशें फिरयत रावपा जाय लागना जावपाक. उदीक घायलां हांवें थोडेंशें मातशें पातळ कशें केलें कित्याक जाणा बंद केली न्हू स्टिमान न्हू आनी दाट जाता ऑटोमॅटीक दाट जाता. तेका लागून एकू बॉयल येयल्या उपरांत हांव बंद करतलें आनी मातशें एक बॉयल काडटलें कित्याक कडी लिव्स घायल्या न्हू नाजाल्यार तें हें जाता जितें कशें आनी लसुणी मातशी शिजोवंक जाय न्हू. भाजिल्या पण मातशी लसणी हें लागता न्हू टेस्टाक तेका लागून. थोड्यांक लायक तेंकां ओके म्हाका तितू हें ना सो तेका लागून. आतां तितून हांवें मीठ घायलां आनी आमगे दाव रेडी आहा. ओके एक बॉयल येयल्या उपरांत दाखयता तुमकां काडून. सो ऑलमोस्ट दाटू आहा ती. देखो मागीर दाव रेडी आहा. सो यम्मी यम्मी दाव. फ्रेश कोरियंडर पिड्यार जालें ना जाल्यार घालतो जाल्यार फ्रेश कोरियंडर घाली जाल्यार आनी टेस्ट येता बरो. मीठ ना जाल्यार मॅगी घाला तुमगे हिसपान. हांवें मीठ घायलां. ओके आतां बावलां काडटान दाखयता. तितून मागीर दाव रेडी आहा. सिंपल आनी इजी. कोरियंडर थोडो आलो न्हू तो वयल्यान घायला. ओके तुमकां सुबेज आहा जाल्यार तुमी आख्खे दाव एक घाला. टेस्ट एनहेन्स जातलो बरो जाता येतो टेस्ट तुमकां आनी. ओके आनी मिसीस लिना होप सो तुका म्हागे रेसिपी लायक जाली म्हणून. खूब रेसिपीज आहाय तुगे पेंडींग म्हाका कडेन. म्हाका एक एक पण आतां म्हाका उगडास पडना खंयच्यो रेसिपी तुजी पेंडींग आहाय बी म्हाका कडेन. खूब जाणांच्यो रेसिपीज बी पेंडींग आहाय. हाडटलें स्लो स्लो करून. आतां बॅक टू होम न्हू आतां सगळ्यो रेसिपीज हाडटलें आनी खंयच्यो रेसिपीज कोणाक जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनाचेर घाला सो दॅट हांव तुमगे रेसिपीज हाडपाक मुखार. सो आयचो ब्लॉगूय हिंगा काबार करता. आतां हांव वयता मागीर तेच करता म्हणल्यार टायम जातलो आनी ब्लॉग हांवें करूं रावना. ओके सो होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग बरो दिसलो रेसिपी बरी दिसली जाल्यार कमेंट करूनय सांगा कितें कितें का तें. आनी सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी खंयचो ब्लॉग न्हू स्कीप करून चोयनाका. ओके करून चोयनाका ब्लॉग मातशें फूल ब्लॉग चोय. ओके मेची नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय.